दसरो जालो, दिवाळी जाली, आता उरलो नाताळ. काँग्रेसीक राम राम ठोकून भाजपात प्रवेश केल्ले आमदार मात अजून लेगीत घेसार आसा अशें चित्र सध्या गोंयच्या राजकीय मळार पळोवपाक मेळटा. मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलो काय कितें अशें विचारल्यार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत लेगीत ओग्गी आसता. ते खातीर फुटीरवादी आमदारांच्या पदरांत मंत्रीपद पडटलें काय कितें हाची जाप सध्या तरी अनुत्तरीत आसा. ह्या आमदारांक मंत्रीपद मेळपाक आतां शुभ मुहूर्त तरी खंयचो हो सध्या प्रश्न गोंयभरात चर्चेचो विशय थारला. म्हत्वाचें म्हटल्यार ह्या आमदारा परस तांच्या कार्यकर्त्यांमदीं सध्या ह्या विशीं बरीच उमळशीक पळोवपाक मेळटा. जाल्यार दुसरे वटेन भाजपान नेटान गाजावाजान येवकार दिवन हाडिल्ल्या ह्या आमदारांक सध्या तरी शेळयला अशी परिस्थिती आसा. ह्या आमदारांक मंत्रिपदा विशीं विचारल्यार ते लेगीत सध्या ह्या विशीं हांसत हांसत ह्या प्रश्नांक हळूच जाप दिनासतना आपली वाट धरता. केलें तरी कितें आनी आतां जाता तरी कितें अशी तांची सध्या गत जालेली आसा. महत्वाचें म्हटल्यार ज्येष्ठ फुडारी दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांकां मंत्रिपदां मेळटली अशी चर्चा सध्या रंगता. जाल्यार दुसऱ्या वटेन मुखेलमंत्री मात आळीमिळी गुपचिळी करीत मंत्रिमंडळात कांयच बदल जावचे ना अशे संकेत दिता.